करता आणि आम्ही पुराजन नित्यानंद प्रभू लागी कसं प्रे करूयेत म्हळ्यारी नित्यानंद प्रभू मोस्ट मैग्नानिमस म्हणटाची गौरांग प्रभू समेत मैग्नानिमस बट नित्यानंद प्रभू मोस्ट मैग्नानिमस आणि आमगेले आदि गुरु म्हणून आम्ही सांगताची. सो आम्ही आणि ह्या मटेरियल वर्ल्डांतू मस्त कंडिशन्ड सोल्स आसाची. सो तांकां पुराजनक अपलिफ्ट करचेक विथआउट एनी क्वालिफिकेशन्स आमी समेतांत आसाची. सो आमकां कसले क्वालिफिकेशन ना डिवोशनल प्रॅक्टिसेस करचेक. सो जाल्यार समेत हांगा पुराजनक कोणाल मर्सी मेळ्ळा नित्यानंद प्रभुले. आनीक चड चड मर्सी मेळ्ळू तांगेल कृपा आमकां पुराजनक मेळ्ळो म्हणून आमी आजी पुराजनाले खातीर आमी प्रार्थना कोनू हें सेशन शुरू करुया आनी आमकां नित्यानंद महाप्रभुले आनी महाप्रभून मर्सी निमित्त आमकां श्रीला प्रभुपादल समेत मर्सी आसा. सो आमी आजी श्रीला प्रभुपाद लीलामृत वाचिता आसाची. सो लास्ट क्लासान तो शुरू करचे फुडें एक आमी मंगलाचरण केला. प्रभुपाद प्रणाम मंत्र सांगून शुरू करूया. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सो आम्ही ह्या ऍक्च्युली वेदाभ्यासान समेत असं एक मिनिट. सो ह्या प्रभुपाद लीलामृत कोणालागी बुक ना जाल्यार समेत बुक घेवचे पळयाची जाल्यार इन केस अवेलेबिलिटी कसने ना जाल्यार समेत हे वेदाभ्यासान समेत ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತಾಸ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಗ್ಗೆ तुमकां ಹೆಚ್ಚು चड कळको जाल्यार आमी लिलामृता हें करीत आनी सॅटर्डेज तुमी कशी अटेंड करता आसाची. सो लास्ट सेशन अंतू आमी पळयलेंची. सो लास्ट सेशन अंतू माताजीन केलें म्हणजे प्रभुपाद अत न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जिनिया अंतू असं. सो प्रभुपाद कसा करता सांगा. प्रभुपाद न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जिनिया का आयलास. सो ह्या कंच वर्ष 1972 अंतू. सो हांगा ऍक्च्युली प्रभुपाद केदन येवन आसता म्हळ्यार एक वार पुढे येवन आसता. प्रभुपाद जन्माष्टमीक एक वार पुढे येवन आसता वेस्ट वर्जिनिया या न्यू वृंदावन टेंपलाक. सो मस्त जन हांगा डिवोटीस प्रभुपादाक पळोवचेक मेळचेक प्रभुपादाले असोसिएशन घेवचेक ह्या टेंपलाक येवन आसताची. सो हांगा ह्या बुक आमकां पुराजनक गोत असेल म्हणजे सत्स्वरूप गोस्वामी महाराजांनो हे पुरा लीलामृताचे बरोवन आसचे. सो हांगा जन्माष्टमीक प्रभुपाद येवन आसता. सो जन्माष्टमीचे 2-3 दिवस पुढेची मस्त जन येवन आसता हांगा. त्या टायमार कोणाक कृष्ण प्रज्ञे
ಅಥವಾ एक कृष्ण कॉन्शियस मला कसं म्हणून होत नासिलं तेव्हा ह्या फॉरेन कंट्रीन तो तर कृष्णाला नाव समेत ऐकून असेल ज्या गेरी ಹಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನೈಷಿ ಮಸ್ತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಹಂಗ ಯೌನಸ್ತಚಿ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ सो हंगा प्रभुपाद येऊन असतं. सो हंगा फर्स्ट एक हंगा मस्त आतं पास्ट टाइम्स येऊच असं. सो ते पास्ट टाइम्स तुला ना आम्ही कसन लेसन्स शिकयात म्हणून हंगा पळोयात. सो हांगा प्रभुपाद जन्माष्टमीक येवन आसता. सो ते ग्रँड फेस्टिवल जावन आसता. अदर दॅन प्रभुपाद डिसायपल्स हांगा मस्जन गेस्ट समेत येवन आसतात. सो ऑलमोस्ट 1000 काउंट. सो त्या टायमार 1000 म्हळ्यार इट्स अ ग्रेट सक्सेस प्रोग्राम म्हणून सांगेत. सो प्रभुपादल अपियरन्स डे जन्माष्टमीक पुरा येवन आसताची. सो ते समेत प्रभुपाद एव्हरी इव्हनिंग भागवत क्लास दिता आसता. सो आणि प्रभुपाद कसं दाखयता पुरा जाण डिसायपल्साक अशी आमी भागवत क्लास दिवका आणि बुक डिस्ट्रिब्युशन पुरा कडेन कोरपा तेदान कृष्ण कॉन्शियस मूव्हमेंट पुरा कडेन स्प्रेड जाता आणि पुरा जनाक बेनिफिट जाता म्हणच विशय हंग प्रभुपाद न्यू वृंदावन आयल तेदन दाखयता. सो हंग प्रभुपादल एक डिसायपल हृदयानंद गोस्वामी म्हणून आसता. सो ताका कसं सर्वीस आसल्यार प्रभुपादाक मसाज करचे, बॉडी मसाज करचे. सो हांगा प्रभुपाद केदन्ना न्यू वृंदावन येवन आसता. थंय एक अंगणांत एक भायर एक कडेन बसिल्लो मॅटार बसून आसता प्रभुपाद. सो आणि दयानंद गोस्वामी महाराज हांगा मसाज करता आसता. सो थंयची एक दोनी सान बिली आसता. ते सान बिल्ली बाब म्हणून ते खेळटा आसता थंयच. सो प्रभुपाद लगीच ते मॅटर तेकड खेळटा आसता. सो तेदन दयानंद गोस्वामी महाराज आलोचन करता हांगा. ओ ते बिल्ली खेळटा आसताची हेकड आयला आनी म्हळ्यार ते बिल्ली म्हळ्यार कंटॅमिनेट जावचे पूर्ण वेळान प्रभुपाद बेसला. प्रभुपाद कसं लेखचे पुरो म्हूण आलोचन करता आसता. ह्या बिल्लीक हांग तुलन तेकड काय जाल्यार हें कोरका नाजाल्यार हांगा प्रभुपाद कंटॅमिनेट कोन्न सोडता म्हणचे एक मनांत एक थॉट दयानंद प्रभुजीक हांगा अ, येवचेस. सो बट सो हांगा प्रभुपाद डिसायपल्सांक कसाने हें आसता म्हळ्यार तांणी आलोचन करताच ओ प्रभुपाद कोप येवचे पुरो प्रभुपाद अशी सांगचे पुरो म्हूण घेवन. बट समटायम्स प्रभुपाद गम्मत अशी चेन सोडता. अनेक पाटी प्रभुपाद कसं सांगान अशें आसचें पुरो म्हूण लेकचे कडेन प्रभुपाद तांकां चॅस्टायज करता. सो कशी प्रभुपाद रिएक्ट करता, कशी रिस्पॉन्ड करता म्हणचे तांकां हांगा एक्सपेक्टेशन्स आसना. सो ह्या इन्सिडेंटान समेत प्रभुपाद कसले पिन पॉइंट करचे फुडें हे बिल्ली कसले हांगासर दूर दवरची म्हूण सांगचे फुडें कशी कसं सांगचे पुरो म्हूण आलोचन करचे फुडें ते बिल्ली हांगा प्रभुपादान बेसील कडेन मॅटारी येवन सोडता आनी प्रभुपादल पांया मुळाक येवन खेळचे सुरू करता. प्रभुपाद कसं करता? हो, प्रभुपाद कसं सांगता की म्हूण त्या मनांत भय आसचे पुरो अथवा एन्झायटी आसचे पुरो हृदयानंद हांकां तांणी त्याला प्रभुपाद कसं करता त्या मोमेंटाक त्या बिल्लीक हांगा गळ्याक अशें आपूण मोग करता, मोग दाखयता. सो मागीर हसता हृदयानंद राजा कसं म्हणटा म्हळ्यार तांणी समेत कशी मोग दाखयता पळय म्हूण सांगताची. सो हांगा अ, म्हळ्यार हे एक्सपेक्ट करना अशें आसिल्लें आसचें पुरो दयानंद गोस्वामी कसो लायक म्हळ्यार आमी युजुअली एनिमल्स म्हळ्यार हे कॅट, डॉग्स तांणी खावचे आनी तूं हें पुरो न्हांवचें आनीक पुरो आसना न्हय. सो ते कंटॅमिनेट जाता ते प्लेसीस आनी तांकां कोणें आपटचेक वचनाची. बट हांगा प्रभुपाद आपोवन आनी हें कोन्नासता. बट एट दॅट टायम प्रभुपादाक मसाज करता आसताच न्हय आनी प्रभुपाद आफ्टर मसाज
इनिशियली वचून नावन येता. सो तशें जावन अडिना म्हणून हें कोन्न आसचें पुरो. सो तांणी समेत म्हळ्यार कंटॅमिनेशन हें जावचें न्हय म्हूण दूर आसल्यार समेत समटायम्स दे ऑल्सो शो सम मर्सी ऑन सम सोल्स लाइक द किटन्स. आणि अनेक अशीची अ, इन्सिडेंट येवचे श्रुतकीर्ती प्रभुले. सो हांगा अं, श्रुतकीर्ती प्रभु अं, ह्या जस्ट ಜಾಯಿನ್ ಜಾನ್ ಅಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ 1971 ಅಂತೂ ಅಂಡ್ 1972 ಅಂತೂ ನ್ಯೂ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯೋನ್ ಅಷ್ಟ ಬಟ್ ತವಳಿ ಮಳಲ್ ಮಣ್ಕೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು किचन तुरंत कोच्चक कोणी नसेल तो सई शुद्ध कीर्ती प्रभू क सर्विस किचन सर्विस घाण असतं सकाळ तुलन ब्रेकफास्ट दनपार जेवण रात्री जेवण तशी पुरा सगळे दिवस किचनांतू श्रुतकीर्ती प्रभू ರಂದಪ್ ಕೋನು ಬಿಸಿ ಜಾವನ್ असतं तक्का प्रभुपाद मेळका म्हूण असतं प्रभुपाद पळोवका म्हूण असतं जाल्यार तक्का किचनांतल्यान भायर येवचें जतन आसलें आनी मस्त रात्री वेळ जाता प्रभुपाद तांगेल रूमा वचेसले सो हांव प्रभुपादाक पळोवचेक जायनासलें सो ताका मस्त बेजार जाता हांगा प्रभुपादाक मेळचेक जाय न्ही म्हणून सो हांगा न्यू वृंदावनाक तेजन कीर्तनान महाराज पळयत आसता सो हांगा प्रभुपाद अनेक कसन अनेक एक दिवसांत आनी भायर सोन अनेक वृंदा वेस्ट वर्जिनियांतूचे अनेक प्लेसारी वच्चे पळयताना एक दिवस फूड येवन घेवन श्रुतकीर्ती प्रभूक सांगता कसं सांगता तूं आतां तुला प्रभुपादाले पर्सनल सर्वेंट म्हणून सो हां, श्रुतकीर्ती प्रभूक ते ऐकून एक कडेन खुशी जाता आनी एक कडेन अँक्झायटी जाता. अरे, हांव इतले दीस प्रभुपाद पळोवका म्हूण लेगिल्लें, आतां म्हाका सर्वेंट कोण सोडला, सो हांव प्रभुपादा लोटू आसता म्हूण ते एक मनांत खुशी जावचें पुरो आनी एक कडेन अँक्झायटी जाता. हांव प्रभुपाद सर्वीस करतना केअरफूल आसता आनी ते अँक्झायटी री हांव कसले चुकी करूं नजे. सो ते फूल ताका टेन्शन जावचें जालें. अरे, कसन खंयी घालना म्हण हां आनी म्हाका काणू खंयचे नमुने एक सर्विसाक घालना म्हणचें एक टेन्शन जाता. जाल्यार ते आनी कसं न्ही 1 मैल फूड सांगनी, 2 मैल फूड सांगनी, जस्ट सडन पल्लेक प्रभुपाद भायर सरतसो तूं प्रभुपादा लोटू वता. जावन गेलें. सांगून जावन सोडलें. एक दीस फुडें इन्फॉर्म कोन्न सोडला. ताजे फुडें सांगनी आसली. सो तो मेंटली हांगा श्रुतकीर्ती प्रभू प्रिपेर्ड जायनी आसले. बट कशी इन्स्ट्रक्शन्स आयिल्ले कुडले तांणी ते घेताची म्हूण आमी हांगा पळोव येता. ते सिनियर डिवोटीसान कसं सांगलें की हांगा दिलें. आनीक कसन अ, 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 श्रुतकीर्ती प्रभू तांनीची एक कडेन सांगिल्लें आसा हांव आयकलेलें आसा. अ, कसन सांगिल्लें म्हळ्यार तांकां कुकिंगांत इन्क्लिनेशन तितलें नासलें बट तांणी लायक कोन्नू कुकिंग करता आसलींच हांगा आनी सो तांणी सिन्सियर जावन गे न्हू ते सर्विसीस कसन ते करता आसलींची. सो हांव कीर्तनान महाराजान ते ऑब्जर्व केलां. सिन्सियरली तो हें करता सो आनी त्या टायमार ते इव्हेंट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कसन जालें की इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड पुरा जन प्रसादमा विशयू भारी अप्रिशिएट करतासलींची. भारी लायक जाल्ला प्रसाद म्हूण गे न्हू तशी अप्रिशिएट करतासलींची. सो ताकाची कीर्तनान महाराज हो लायक रितीर कुक्कांनी करता सो हो मस्त सिन्सियर सगळे दिवस किचनांत राबून लायक सर्वीस केला आनी 1 इयर अंतू व्हेरी नायसली सर्विंग श्रुतकीर्ती प्रभू. सो ते पळोवन कीर्तनान महाराजान ताका पर्सनल सर्वेंट कोन्न सोडता. आनी प्रभुपादल पर्सनल सर्वेंट्स अंतू श्रुतकीर्ती प्रभू ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ ಹಂಗ ಸರ್ವಿಸ್ केलेलो सो आमी लेक्चर पुरवताना कसा नसो म्हूण घेनो बट सर्विंग गुरू इज नॉट इजी. सो पर्सनली सर्व करचें तितलें सुलभ ना. सो तांणी तुमकां डायरेक्टली कशी सांगताची म्हूण तुका हें म्हाका फ्युचर कसं हाडी म्हळ्यार तुमी अर्थ कोन्न घेवका त्या टायमार तांकां उद्दा जावक की
हुना दूर जाऊ की त्या अंडरस्टँडिंग असू का एक एक्झाम्पल दितास च्या हांव सो हांगा गुरूक पर्सनली सर्व करचे सुलभ ना आमी कसं जाता म्हळ्यार एक एक इन्सिडेंट्स एक एक्झाम्पल सांगता जाल्यार आमी पळयताची आमी ऑब्जर्व करता आसताची गुरू कसो करता म्हूण घेन सो आमी थंय गुरूक आनी म्हाका कंपेर करचेक शूर करताची ओ हांवें सकाळीं वगी उठयता 4 गंटे उठयता हांवें जप करता मागीर गुरू जावन आसलो 4 गंटे उठयता तोवे जप करता तोवे भागवतम वाचितास हांवें भागवतम वाचितास तो भागवतम क्लास दिता हांव भागवतम आयकतास अशी कंपॅरिजन शूर जाल कुडले हांगा आमी मस्त अपराध करचेक शूर जाता सो ते कंपॅरिजन आयल कुडले आमी कसो लेखताची ओ तो गुरू जाल्यार कसो जाले तो इज ऑर्डिनरी लायक मी ओनली म्हणचे इंप्रेशन क्रीप जाता सो तसल पुरा आलोचन येवचेक शूर जाता आमी कंपेर करचे शूर करताच तो कशी गुरू जालो अथवा तो कशी गुरू आसचो तागेल आनी म्हगेलांत कसो व्यत्यास आसा हांव डिसायपल आनी गुरून कसो व्यत्यास आसा म्हणचेक ते पुरो थॉट प्रोसेस मस्त जनान एज अ पर्सनल सर्वेंट ಕೆಲವು ಜನ ते पुरा थॉट्स येवचे शूर जाता सो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ते कोरू जायनाशी ते एंग्जायटी ते दट आयमे कसने कसने अप्रार जावचे पुरो म्हणून मस्त जनान ते सर्विसांतुल्यान समेत भायर आयिल्ले आसा सो ताकाची हांगा कसन अर्थ कोण घेवका आमी वापू सेवा आनी वाणी सेवा आसा सो हे पर्सनली सर्वीस म्हळ्यार वापू सेवा सो हांगा वापू सेवा करचे तितले सुलभ ना पुरा जनाक करूक जायना सो वाणी सेवा कसने आमी आयकुचे तांगेले बुक्स अथवा हियर लेक्चर्स आयकून त्या लेक्चर्सान तांणी कसो इन्स्ट्रक्शन्स दिला ते आमी फॉलो करचे पळयल्यार आमकां गुरुले मर्सी ऑटोमॅटिकली येता सिन्सियरली केल्यार येता सो तशें म्हूण वापू सेवा करूं नजे म्हणून हांव सांगना मेळल ते जाणां कोरका बट व्हेरी स्ट्रांगली व्हेरी कॉन्शियसली ते सर्विसू कोरका सो एवरी टायम एज अ पर्सनल सर्वेंट तांगेलो टूच भोंवचे आसतना जो ते गुरूक कसो रिक्वायरमेंट आसा म्हणचे ते कॉन्शियसली आमी प्रिपेर्ड जावन आसता सो तशी थॉटफुली व्हेरी सिन्सियरली व्हेरी सेन्सिटिवली ते सर्वीस करका जावचे पुरो सो ते पुरा जनाक ते सेन्सिटिविटी आसना ಕೆಲವು जन इनसेन्सिटिव आसताची सो ते करूक जावचेच ना सो the easiest and safest way is hearing so वाणी सेवा of guru सो हांगा श्रुतिकीर्ती प्रभूक ते चान्स मेळटा सो नेक्स्ट डे कीर्तनानंद महाराज कसं करता श्रुतिकीर्ती प्रभूक प्रभुपादन असचे जागाक आपण व्हरता सो न्यू वृंदावनातुल्यान अनेक कಡೆ कैकी एक जागेरी राबचेक असता प्रभुपाद थंय राबून असता थंय आपण व्हरून घेवन प्रभुपाद इंट्रोड्यूस करे कीर्तनानंद महाराज प्रभुपादाक श्रुतिकीर्ती प्रभूला इंट्रोड्यूस करता हो श्रुतिकीर्ती प्रभू हो लाय ग्रंथप करता म्हणून घेवन सांगता सो प्रभुपाद आयकून घेवन ओ वै वे व्हेरी गुड म्हणून सांगता आणि कीर्तनानंद महाराज म्हणता तेदना हक्क मसाज बॉडी मसाज करू येना म्हणून तागाच प्रभुपाद म्हणता ओ वै वे अडिना काय अडिना मसाज करचे काय कष्ट ना ते सुलभ असं कोणीय करू येतं कोणी सिक्केत ते करचेक म्हणून हांगा सांगता सो दॅट वॉज द फर्स्ट मीट फॉर श्रुतकीर्त प्रभू कोणाक प्रभुपादक पळोवचेक जायना आसलें ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಜಾನು ಸೇವಾ ಮೇಳ್ನೋತ ಸೊ ಹಂಗ ಸಮೇತ ಶುದ್ಧಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ is empowered by Prabhupada. So like ರೀತಿ empowered कोणी त्यांनी मस्त कडे preaching आताही करता असाची सो अशी प्रभुपादक आम्ही नॉट ओनली वापू सेवा थ्रू वाणी सेवा ऑल्सो मस्त जनान प्रभुपादक पळयलेले ना त्यांनी सिर्फ तांगेले लेटर्स पळोवन घेवन तांगे लेक्चर्स आयकून घेवन दे आर त्यांनी केदन सिन्सियरली प्रभुपादाल इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करून घेवन करता असाची they are all still present
आणि लायक रीतीने प्रचार करता आसतची. सो अंतू आमकां कसं कळटा, आमी सिन्सियरली आमी अ, कसन सांगला की द अवर डेली साधना आणि सर्विसेस व्हॉटएव्हर इज पॉसिबल ह्या सिन्सियरली करता आसतरी Guru and Krishna's mercy definitely comes. Okay. So next hanga um minute. सुश्रुतकीर्ती प्रभू झाले अनेक प्रभूजील असं सत्यनारायण प्रभू म्हणून सो प्रभुपाद केदारना न्यू वृंदावन अंतनी असेल त्यादाना हो आणि सत्यनारायण प्रभू म्हणून त्यांनी पुरा बुक डिस्ट्रिब्युशन आवडते आणि प्रीचिंग करता सिलेंची कशी प्रीचिंग करता सिलेंची तांगेले एक बस असता सो त्या बसान तू कुकू करचक पुरा व्यवस्था आसिले सो त्या टायमार त्या बस वॉज अ व्हेरी नाईस बस म्हणून येतं पुरा ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸಿಲ್ಲ आणि तनी प्रति एक टाउन వచ్చుంగెను సాన్ రీతిరి ప్రీಚ್ ಕೋನು ಅಥವಾ एक ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೋನು ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪ್ರೀಚ್ ಕೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಯ್ಯಾಸುನು ಮುಖಾರ ಹೊತ್ತಸಿಲೆ कोणाक इन्क्लिनेशन अस तांकां शिकोवन घेवन वचसिले सो ह्या कसं प्रति एक टाउन वचून ह्या बसचा थ्रू टाउन वचून प्रीचिंग आणि बुक डिस्ट्रिब्युशन करत आसले सो एक्झॅक्टली त्या आमगेला नित्यानंद त्रयोदशीक हांव ते उडगसकोन घेतसिले ह्या वजिताना इवन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभुक हांगा सांगता आणि कसं हरिदास ठाकूर आणि नित्यानंद प्रभुक हांगा सांगता तुम्ही प्रत्येक घराक वचून घेनु कृष्ण प्रज्ञा विषयारी तांकां प्रचार कोन घेनु सांगता म्हणून घेनु सो तांणी प्रत्येक हाका वचून घेनु प्रचार करता तशी तांणी हांगा जगाय मदायक समेत तांणी नो क्वालिफिकेशन पुरा नमुन्याचे त्याच्यार कोण आसताची जाल्यार तांकां कृष्ण कॉन्शियसाचे हे मर्सी दाखयता सो आम्ही समेत आमकां कसन मेळ्ळा की ते आमी विंगडजनाक हांगा त्याच विशयारी सांगता सो नेक्स्ट हांगा सत्स्वरूप महाराजाले येता सो ते एक मिनिट सो ಹಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅನಿಕೆ ಕೆತನ ಹ್ಯಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫುಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಅಂತೂ ನ್ಯೂ ವೃಂದಾವನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ एक वार वे रबिल तेदना मस्त डिवोटीज एत्तसिलेंची कसने प्रभुपादल तुलन गाइडेंस निमगु कजलारी प्रभुपादन असचे अक्क घराक ते टेंपल लगी असिले अक्क वत्तसिलेंची आणि निमगितसिलेंची सत्स्वरूप महाराजाक प्रतिपटी तक महाराजा कसने असतारी लेटर बरोचसिले आणि प्रभुपादन तक इन्स्ट्रक्शन्स दिवचसिले ते लेटर थ्रू सो हंगा सत्स्वरूप महाराजाक कसने एक निमगुच कसने नासिल कसलक म्हळ्यार पुरा कसने निमगिल विषयक प्रभुपाद लेटर्स थ्रू पेटोन सोडचसिले सो एक्चुअली हंग सत्स्वरूप महाराज कसने इंपॉर्टंट डिस्कशन ಅಥವಾ कसने निमगुच कसने नासिले जेल्ला पुरा जनना वच्चे पळोवन घेनु एक नमुने एंग्जायटी जाले ओ हांवय एक पाटी वचून येवका प्रभुपाद मीट जावका म्हूण घेनु आसता सो तो प्रभुपाद मीट जाता सो प्रभुपाद मीट जाता तो सांगता प्रभुपाद मग कसने निमगुच तशना जस्ट कसं की एक नमुने अँग्शियस ಅಂತ तुका मेळचे आयले म्हूण घेन सो थंय आमी एक्सपेक्ट करना बट प्रभुपाद गिव्स अ ग्रेव आन्सर कसने तू एंग्जायटी जातास म्हूण घेनु ते इंपल्सांत येवन घेवन म्हाका मीट जावका म्हणना सो प्रति पाटी एंग्जायटी जातास म्हाका मगेल गुरू मेळका म्हूण येवचे तो हांगा एनकरेज करताना आणि वॉट सत्स्वरूप महाराज implies here Prabhupada mentioning a very important point सत्स्वरूप महाराज हांगा सांगता की हांगा आणि सत्स्वरूप महाराज इज अ डिवोटी फ्रॉम मस्त जनरल डिवोटीज जावच पुढे आणि सत्स्वरूप महाराज फर्स्ट डिवोटी जावन आसता आणि वन ऑफ द इनिशिएटेड गुरु जावन आसता हांगा सो कसन इंडिकेशन दिता सांग प्रभुपाद म्हूण सत्स्वरूप महाराज सांगता की
हांव एक ओल्डर डिवोटी एंड पुरा कसले मनान तूं कसले क्वेश्चन आस कसले हें आस ते पुरा आन्सर्स आर देर इन प्रभुपाद्स बुक. बरी मागीर प्रभुपाद बुक्स वाजिल्यारी एवरीथिंग इज देर. एवरीथिंग विल गेट क्लियर म्हणचे. सो सद्स्वरूप महाराज हें हांगा आमकां सांगतास. सो दिस इज नॉट ओन्ली फॉर सद्स्वरूप महाराज, हें आमकां पुरा जनाक. सो आनी प्रभुपाद म्हणटा कसले दॅट book ಬರೆತಾನ it is not that Prabhupada has written according to his knowledge or intelligence नाही. प्रभुपाद सांगता कृष्ण सांगतसिलो हांव बरयता वतसिलो. सो प्रभुपाद हिमसेल्फ कसने ते बुक्स बरयलेले वाजूच प्रभुपाद डिसायपल्स निमगूच आसिल. तू बरयलेले बुक तू कसले वाजिता प्रभुपाद म्हूण ताका तेदन प्रभुपाद सांगता हें हांव बरयलेलें न्ही, हें कृष्णान सांगिल्लें हांव बरयलेलें. सो ताकाची म्हाका कसं प्रेरेपण दिलां कृष्णान हांव तें बरयलां. सो तशें कसन पुरो कृष्णान प्रेरेपण दिवन म्हागेल्या हातान बरयसिलां म्हूण कळचे खातीर हांव समेत तें पुस्तक वाजिता म्हूण. सो अनेक म्हगेले कसं रियलायझेशन कसं म्हळ्यार कसं एक मनांत आसता हें कशें करता तें कशें करता म्हूण बट सम मोस्ट ऑफ द टायम्स ते क्वेश्चनाक आन्सर म्हाका कशी मेळटा म्हळ्यार हांव भागवतम वाजिता आसता ते भागवतम वाजिता आसतना कैकी स्टेटमेंट स्ट्रायक्स ओ हांव अशें करता म्हूण ते वाजितना म्हाका आन्सर्स मेळटा. सो सो हें स्टेटमेंट वाजितना म्हाका फील जालें येस by reading Prabhupada's books, everything is there आणि पुरा आन्सर्स समेत आमगेले म्हळ्यार स्पिरिच्युअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन्स कसन की ताजे आन्सर्स आर देर इन द बुक. आणि इवन कसने आमगेले मेटीरियल रिलेटेड क्वेरीज असला समेत केल्यापटी by hearing some lectures की अथवा by reading Prabhupada's books, you definitely हांगा आमकां आन्सर मेळटा. सो आमी जल तितले प्रभुपाद बुक्स वाचूचेक पळया. एंड प्रभुपाद ऑल्सो आणि प्रभुपाद हांगा स्ट्रेस करता आमी प्रिचिंगात 10 मिनिट उरलेलींची तांणी आयकलींची चमकलींची अथवा एक कानांत आयकून आनीक कानांत भायर वचून आसता मना वचून आसना. सो त्याची कसन हांगा प्रभुपाद पुस्तक एक घरांत असल्यार ते घरांत असेल कितलीकी जणांन वाजयल्यार कितलीकी जण can take to Krishna conscious. So hanga Prabhupada disciples through ह्या कसने बस ट्रॅव्हल कोणू कोणू त्यांनी पुराकडे संकीर्तन कोणू बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोणू प्रचार केलेला. सो मस्त जनक प्रभुपादल बुक्स रिसीव जाला एस्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज इवन इंडियान समेतात पुराकडे आम्ही पळयताच प्रभुपादल बुक्स कंचे पुणी असता एक की भगवद्गीता की आणि कंचे एक some or the other books most of the people have at home. सो ते घरांत असेल तेदनात ते कोण घेतलं की त्यांनी वाजिनी जाल्यार समेत विंगड आनी कोणी घरांत आशिल्ले वाजूचे पुरो. सो मस्त जनान हे शेअर केलेलं तांकां कशी प्रभुपादाले बुक्स मेळ्ळू ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೈತನಕ್ म्हळ्यार बुकच नाका एक जस्ट एक फ्यू पेजेस ऑफ आर्टिकल पब्लिश जालेले त्या समेत तांकां इन्स्पायर केला टू टेक टू कृष्ण कॉन्शियस एंड एक इन्सिडेंट खंयतनाक म्हळ्यार एकलो कसं म्हणटाची बुचर म्हणटाची म्हळ्यार मांस कटकोन विकताच पळया तसं लेक सो ए फॉरेन कंट्रीन तूं एक डिवोटीन शेअर केलेलो सो ते डिवोटी कसं म्हणटा म्हळ्यार तांणी फॉरेन कंट्रीज आसले निमित्त तांकां मीट खावचें इज अ नॉर्मल थिंग आनी तांकां तें गोतूना की इट्स अ सिन किलिंग एनिमल्स विच एवर इट इज म्हणचे सो ते खंयची एक आर्टिकलाचे पेपर पॅम्पलेट टाइप खंयची एक आर्टिकलांत किलिंग एनिमल इज अ सिन म्हणचे खंयची एक आर्टिकल प्रभुपाद ते कशकी ते बरी जस्ट ते 2-3 पेजेस तागेल्या हातां मेळ्ळले सो ही रेड दॅट एंड तो त्याची काम करता आसचें किलिंग द एनिमल्स तो ही बिकेम व्हेरी कॉन्शियस अरे हांव कसं करता असं म्हूण आनी तातूंत खंय कितें टेंपल कॉन्टॅक्ट्स की कोणाल की कॉन्टॅक्ट्स आशिल्ले सो ही मेट दॅट डिवोटीज
and taka tajvisher anike kald taka. So he immediately stopped doing that work. And he is now a devotee. So अशी प्रभुपादाले एक आर्टिकल अथवा एक बुकाचे हाऊ एकल्याला ट्रान्सफॉर्म करता असं म्हणजे एक एक्झाम्पल हांव तुमकां सांगितलं सांग. सो सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज हांगा आमकां त्याची सांगतास की प्रभुपादल बुक्सांतू आन्सर्स आर देर अँड ते जस्ट वर्जिलरी पुरा कळटा म्हणजे. आणि हांगा केदारना सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज सांगता की हांव तुमकां अशीच एंग्झायटी मेळच्या ಇಲ್ಲ म्हणलांगिरी तर प्रभुपाद निमगिता तू कसं करतास म्हणून. सो ह्या क्वेश्चन निमगितान समेत हांगा व्हेरी हंबली सत्स्वरूप महाराज कसं बरयत म्हळ्यार की हांव हांगा कसं न्हय तशें क्वेश्चन निमगिताना प्रभुपादाक ईच एंड एवरी इन्सिडेंट तो लेटर बरयत आसता महाराज प्रभुपादाक हांव हें करतास तें करतास आनी प्रभुपादान दिल्लेले इन्स्ट्रक्शन्स प्रकार हांगा चलतास जाल्यार हांगा प्रभुपाद म्हाका कसले हें क्वेश्चन करतास म्हळ्यार तशें क्वेश्चन केलो तेन्ना हांगा महाराज कसो लेखता म्हळ्यार तशें जाल्यार हांव कसं हें करताना ताकाच अशें क्वेश्चन करतास की म्हूण तशें सत्स्वरूप महाराज हांगा इंटरप्रेट करता. हांव कसं चड प्रचार करतना म्हणजे आणि हांगा सत्स्वरूप महाराज कसं सांगता म्हळ्यार तुमी लेटरान बरयलेलें म्हणके हांगा सत्स्वरूप महाराजाक प्रभुपाद कसं सांगून आसता म्हळ्यार एक इन्स्ट्रक्शन कसं दिवन आसता म्हळ्यार प्रति एक सेंटर्साक तूं कनेक्ट जावन सुचेका वचून घे न्हू थंय एवरी डे भागवतम सेशन्स जावका तशी जावच तशी मॉर्निंग प्रोग्राम जावच तशी पुरा टेम्पल्साची तशी कोच तशी तूं पळोवन घेवका म्हणून सांगून आसता. सो तशीच सत्स्वरूप महाराज करता आसता. ताकाची तेदन प्रभुपाद हांगा महाविष्णू महाराज म्हूण अनेक महाराज आसता. प्रभुपाद डिसायपल. सो ते डिसायपला निमित्त प्रभुपाद इज व्हेरी इम्प्रेस्ड. कसालक म्हळ्यार महाविष्णू महाराज अगेन बस सारी पुरा कಡೆ संकीर्तन कोनु प्रचार कोनु एक फेस्टिवल टाइप एक 5 days की तशें कोनु थंय प्रचार कोनु मुखार वचचें मागीर थंय बुक डिस्ट्रिब्युशन करचें तशी करता आसता. सो तशी महाविष्णू गोस्वामी महाराज पुरा कಡೆ प्रचार तशी करता आसता. ते प्रभुपादाक भारी खूश जावन आसता. सो महाविष्णू गोस्वामी म्हणके पुरा जाणांना तशी प्रचार करका म्हणून हांगा सत्स्वरूप महाराजाक हांगा प्रभुपाद सांगता. सो ते पॉइंटरी तशें जाल्यार हांव टेम्पला वचून घे न्हू हें सांगचें नकवें म्हणून सांगता. सो तदन प्रभुपाद बिकम्स व्हेरी ग्रेव म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ दाखयता आनी सांगता तें करूनच हें करूनच म्हूण न्हय पुरा करता पुरा इम्पॉर्टंट. सो हांगा सत्स्वरूप महाराज गिव्स व्हेरी प्रभुपादल वर्ड्स Krishna's head is important, Krishna's foot is important, everything about him is important. So हे करी मळकुळ ते करूनच म्हूण न्हय हेवे करका तेवे करका पुरा इम्पॉर्टंट अच्छी पुरा अजवेरी इन्क्लिनेशन दिवका म्हणून हांगा प्रभुपाद तांकां इन्स्ट्रक्शन सांगता. आनी अशी प्रभुपाद न्यू वृंदावनांतू पुरा कಡೆ फॉर्मली इनफॉर्मली पुरा कಡೆ वचून घेवन प्रचार करता आसता. आनी हांगा प्रभुपाद जीबीसी जावन आसता आनी जीबीसी म्हळ्यार ऑल ओव्हर इंडियाचे पुरा पळोवन घेता आसता ते मस्तिजन अंडर आसाची तांतू प्रभुपाद हांगा हेड जावन आसता रियल सेक्रेटरी जावन घेवन आसता. सो तुमी आलोचन करचे पुरो हांगा बरी कृष्णाल विषय मात्र उलोवचे प्रचार करचे विषय मात्र न्हय हांगा प्रभुपाद टेंपल समेत हांगा कन्स्ट्रक्शन्साक पुरा कಡೆ ऑल ओव्हर इंडिया ऑल ओव्हर द वर्ल्ड प्रचार करतना पुरा टेंपल्स ते हे पुरा लीगल इश्यूज ते हे पुरा सॉर्ट आउट करता आसता. अँड मस्टन फॉरेन डिवोटीजाक इंडिया येवन गोतना तांकां टेंपलाचे हे करी ते करी म्हळ्यार लँग्वेज गोतना सो व्हेरी डिफिकल्ट. सो प्रभुपाद सिंगल हँडेडली पुरा जनका इन्स्ट्रक्शन दिवन घेवन मेटिक्युलसली म्हणत व्हेरी नाइसली हे सर्विस
करता आसतली जाल्यार हें तुमी आलोचन करचें पुरो. आमकां बरी एक घराच्या तो आमगेले कसले बिझनेस आसल्यार ते पळोवन घेवचें कितलो माते होऊन आसता, कितलें काम आसता तातूंत म्हणगे. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंपल सेटअप कोन्न कृष्णा कॉन्शियस जाय पुरा जनाक तूं हँड ओवर करचें म्हळ्यार तें माते होऊन काम आसचें पुरो. बट स्टील हें हंतू सत्स्वरूप महाराजांक कसं सांगता म्हळ्यार Prabhupada is fully transcendental. Mulari, always remembering Krishna and always taking shelter of Krishna. So, and always preaching. Fully dependent on Krishna. How kasane kartana? I am only instrument of Krishna. I am only taking shelter of Krishna. कृष्णान म्हाका इंटेलिजन्स दिलेल प्रकार कृष्णान म्हाका एक इन्स्ट्रुमेंटशी यूज करतास सो आय एम गोईंग अकॉर्डिंगली टू दॅट सो ते प्रभुपादन कसं भजन बरेलेल समेतस सो तंतु हाऊ प्रभुपाद कन्सिडर्स हिमसेल्फ एज इंस्ट्रुमेंट सो थंय आमकां कसं कळटा डिवोटीज प्यूर डिवोटीज जातांगेले त्यांनी पुरा टेकिंग फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा अँड ओनली इन्स्ट्रुमेंट त्यांनी हाव केलेले म्हणून सांगून घेणू भोवनाच्यांगा सो ते हांगा प्रभुपादाले आमी पळयत आनी इतले पुरा हंतू he is fully remembering Krishna, he is fully dependent on Krishna and always speaking nothing else than Krishna conscious. So pure Krishna conscious hanga Prabhupada sankasta. So ಹಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒತ್ತಾಸ್ಲ ಸಮೇತ ಮತ್ತೆಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದಕ ಬಾಂಬೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಯ್ನಿ असले ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ पळयलेलो असते लँडाचे मस्त हांगा इश्यूज जातास सो थंय गिरिराज महाराज कसो पुरा कश्ट जातास लेटर बरयतास आनी महाराज ताका इन्स्ट्रक्शन्स दितास अशें करता तशें करता म्हणून सो ते कंचे टेंपल म्हळ्यार जूचे टेंपल कोणी बॉम्बे वचून आसल्यार ते जूज टेंपल तुम्ही पळयत इट्स अ ह्यूज टेंपल सो ते टेंपल कन्स्ट्रक्शन तून लँड अप्रूव जावचे मस्त कष्ट पविलस मस्त म्हळ्यार मस्त कष्ट पविलस सो गिरिराज महाराज ते ते बॉम्बे हाचे विषय ते टेंपल कसं पुरा प्रॉब्लेम्स फेस केले कसं पुरा जावन मागीर कशी ते टेंपल आयले म्हणून गिरिराज महाराज हांगा बुकय बरयलेलो आसा सो मस्त जन प्रभुपाद डिसायपल्स तांणी बूक बरयलेलो आसा गिरिराज महाराजान बरयलेलो आसा श्रुतकीर्ती प्रभून पर्सनल सर्वेंट जावन आशिल्ले निमित्त तांणी तांगेले शेअर केला रियलायझेशन्स विथ प्रभुपाद कसन पुरा आशिल्ले कसं पुरा सिक्लिंच तांणी म्हणून सो वॉट इज द डिफिकल्टी म्हणून एक बूक बरयलो श्रुतकीर्ती प्रभून तांतू पुरा प्रभुपादाले विशय तांणी शेअर केलो आसा सो तुमी स्लोली ते तुमकां टायम असेल तेदना वाजोयत हांगा ओके सो ह्या सांगून कांयच करूया हांगा सो कशी प्रभुपाद is fully utilizing the time and not wasting any time so time is very important आणि आम्ही कशी टाइम वेस्ट करू नये म्हणजे हांगा सत्स्वरूप महाराजानं प्रभुपादाले दिनचर्या कशी आसा म्हणून सांगितलं सो आमकां गोतस प्रभुपाद फर्स्ट 3 o'clock somewhere 2:30 3 o'clock उठून फर्स्ट प्रभुपादन करचे भागवतम बरोवचे श्रीमद भागवतम बुक्साक बरोवचे तेजे नंतर चॅन्टिंग मंगळ आरती ते पुरा करचे सो ताजे नंतर हांगा कसं दिला म्हळ्यार लेट मॉर्निंग समवेर एक 11 गंटेकी तशी एक पाटी मसाज प्रभुपाद हांगा ट्राय जाला सो बॉडी ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केअर सो कृष्णान कसन वेहिकल दिला आमकां बॉडी तेवे आमी हांगा चंद रितीरी आमी आमगेले हेल्थ पळोवन घेवका म्हणच्यान प्रभुपाद हांगा दाखयता आसा आमकां मसाज कोन्नू प्रभुपाद बॉडी समेत स्ट्रॉंग असल्यारी तो आनीके लायक रितीरी प्रीच कोर येता म्हणून सो आमी समेत आमगेली बॉडी लायक कोन
हेल्थ कॉन्शियस जॉन असलरी आम्ही समेत लायक रीतीर साधना कोनू आणि लायक रीतीर प्रचार करूयात. सो मसाजल मागीर येवपास नाव न्हू तिलक आनी लाव न्हू सो 12 ಗಂಟೆ ವೇಳಾರಿ ಹಂಗ ಗಾಯತ್ರಿ आणि कोणू प्रसाद घेऊन एक 1 hour रेस्ट घेऊन मागीर रोपास इवनिंग टायमारी प्रचार करचेक हांगा प्रभुपाद पळयता आणि मोस्ट ऑफ तुम्ही कोणी ऐकून आसतली जयराधा माधव प्रभुपाद मस्जन प्रभुपाद डिसायपल्स सांगताची केलोपटी प्रभुपाद जयराधा माधव सांगताना तांकां दोळ्यांत उद्दा येता तांकां फुल सांगचेक जायन अशी त्यांनी केलोपटी राबोवन सोदताची म्हूण म्हळ्यार सो मच कॉन्शियसली थिंकिंग ऑफ लॉर्ड अँड रिमेंबरींग कसं देवाक तितलं मोगारी तितलं प्रितीरी त्यांनी जयराधा माधव सांगताची म्हणून हांव आयकलेलें आसा आनी आमी तुमी आयकूं येतात ते रेकॉर्डिंग्स आसा आनी प्युअर कृष्णा कॉन्शियस उलयता सो प्रभुपाद इज फुल्ली डेडिकेटेड his life for preaching Krishna conscious. So हांगा आमी पळयत प्रभुपाद कसं पुरा कष्ट पावन ह्या प्रीच केला सो मच एफर्ट केला सो आमकां पुरा कसं ह्या जनरेशन्स अथवा फुल कमिंग जनरेशन्स ऑल्सो प्रभुपादान बुक्सा रितीरी आमकां दिवन सोडला आमी कसं करका म्हणून ना जस्ट वाचून आयकून पुरा शिकयत सो आमकां इट इज ऑलरेडी कसं म्हणटाची पॅक कोनू दिलेलो आसा आमी ते पॅकेट ओपन कोनू केल्यार पुरो तितलें आमकां करचें काम आसूचें सो जस्ट आमकां गुतेसील म्हणके आमगेली साधना and reading Prabhupada's books. So stressing on reading every day Prabhupada's books, especially Bhagavad Gita and Bhagavatam. आणि కొన్ని న్యూ కమర్స్ असलरी तनी they can start reading small books of Srila Prabhupada. ते कंचे सेंटर अंतू मेळचे पुरो नाजाल्यार ऑनलायन समेत वेदा बेसांत आसूं बट पर्सनल कॉपी इज गूड म्हणून येता कसं म्हळ्यार आमी ऑनलायन मोबायलान तूं पळयतना लॉट डिस्ट्रॅक्शन्स आसता सो कीपिंग अवे फ्रॉम मोबायल सो बूक असलरी मातसो आरामेर वाचूं नोट डावन करूं येता सो रिडींग प्रभुपाद्स बुक्स आनी म्हाका प्रभुपाद्स स्मॉल बुक्स आर वेरी नायस म्हळ्यार प्रभुपाद लायक एग्जाम्पल्स वेरी एग्जाम्पल्स म्हळ्यार तुमकां ते एग्जाम्पल्स आयकल कुळ्ळे ते मतेंत व्हरता ओ हे अशी तशें दिलां म्हूण तुमकां ते क्लियर जावन द फिलॉसॉफी इज अंडरस्टूड वेरी वेल देर सो प्रभुपादान स्मॉल बुक्सा थ्रू लायक ग्रॅप करचेक बरयलेलो आसा सो दे कॅन न्यू कमर्स कॅन स्टार्ट विथ स्मॉल बुक्स सो नेक्स्ट सेशनाक आमी ह्या सप्टेंबर 8 तुलान पळोवया हांगा शिला प्रभुपाद न्यू वृंदावनातुल्यान विंगड कडेन वता सो ते आमी नेक्स्ट क्लासांत पळोवया सो थँक यू वेरी मच वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण